हिंगा पळय झोपडपट्टी पळय बांदला तेजे वयल्यान चोडून 4 जाण मेले आणि 3 जाण जेएमसीन आसा आणि एक सारको सिरियस आसा। आता हो एक सर्वायवर हो कुमार म्हणून एक सर्वायवर आसा, तो हॉस्पिटलान आशिल्लो, हॉस्पिटलान भायर येयलो। आता हे लेबर फाटले काही 14 महिने या रस्त्याचेर रावता। आता एक हो कद्रोली कन्स्ट्रक्शन पळय ओनर पळय आसा, ये लेबर डिपार्टमेंटान रजिस्टर हा की ना हे पयलो क्वेश्चन। सेकंड, हेंका आयज ह्या रस्त्याचेर बांदपाक परमिशन दिले कोणेन, लायटीचे कनेक्शन दिले कोणेन? हे लेबर पळय हा, एज पर द रूल दे हॅव टू बी रजिस्टर्ड इन अ लेबर डिपार्टमेंट। हे लेबर विचारल्या ते कोणेन कार्ड ना, काय ना, म्हण हे चलता कितें? आता तांकां विचारल्यार हे बावडे लेबर बिहारच्यान पयलेले आसा, ते हे कोद्रोली कन्स्ट्रक्शन म्हणून हे गटर बांदता हिंगा। आता तेंच्यांनी हुंय पुली बांदलेलो म्हूण हे लेबर्सांक कांय लॉ ना, कांय कायदो ना। हे कितें रस्त्याले सुणे जेन्ना पयशे दी काम कर आनी तांकां धाडोय म्हणून। सो हांव पयलें मागता की लेबर डिपार्टमेंटान ताबडतोब हे जे पळय कंपनी आहा कद्रोली कन्स्ट्रक्शन म्हणून आहा, अब्दुल म्हूण कोण आहा, हे कंपनी पयलो ब्लॅकलिस्ट करचो, कित्याक हे लेबरांक यूज करता विदाउट गिविंग देम मिनिमम वेजीस, विदाउट गिविंग देम प्रॉपर इन्शुरन्स, विदाउट गिविंग देम प्रॉपर शेल्टर, विदाउट गिविंग देम प्रॉपर फूड। आयज आता ते दिसा पळय अपघात जालो, त्यांचे लायट कातरला, तांकां जेवपाक जेवण दिवना, तांकां उदकूय ना आयज पिवपाक। म्हूण हे चलता कितें? आता गव्हर्नमेंट आनी हो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो, गव्हर्नमेंट करता कितें? हांव मागता गोंयच्या सीएमाक हेजेर दखल घेवची। हेंकां 1 रुपयाचे कंपेन्सेशन दिवन अजून टील डेट 4 जाण मेले आणि हेच्या फुडाराक जावचें न्हू म्हण आयज पॉश गाडीन एक्सिडेंट केल्ले पुणे आख्खे इंडियेक चलता न्यूज। आयज हे 4 लेबर मेले, हेंचे न्यूज आख्खे इंडियेक कित्याक जायना व्हायरल? आणि हे परत कित्याक जाता? कित्याक आमची एजन्सी लेबर डिपार्टमेंट इज फेल्ड मिजरेबली टू लुक इन टू दीस। आनी हांव मागता गव्हर्नमेंटाक हेंकां बरो जाग्यार दवरचो आणि बरो कंपेन्सेशन दिवचो जे 4 जाण मेलेले आसा ते। आणि जे हो कन्स्ट्रक्शन पळय हो कॉन्ट्रॅक्टर पळय हा, हेजी कंपनी ताबडतोब ब्लॅक लिस्ट करून बंद करची, कित्याक हे लेबरांक मिसयूज करता, माल प्रॅक्टीस करता।